A44. संतोषान उल्हासान गीता गायनान तुझे सशीन पावल्या वर्गा पाठो गायल्या भले बेडों जमल्या बदकावळगता सोम्या परता काकोळ तामचेर प्रार्था वर्गा पाठयता आगा लावलेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीता गायनान तुझे सशीन पावल्या वर्गा पाठो गायल्या भले बेडों जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या असो. तुमचे सगळे असो. आजच्या दिसाची मिसाची त्या सवा हे परी आसात लॉरेन्स डिसोजा 70व्या जन्म दिसा संदर्भार अर्गामीस दिता. सुषमा डिसोजा अर्गामीस, जॉन आणि आयरीन मचादो लग्नाच्या 50 वर्सां समच्या संदर्भार अर्गामीस दितात. डयाना पिंटो देवादिन जुलियाना पिंटो हिच्या पासोत मीस दिता. लुसी डिसिल्वा देवादिन बाप जॉन फर्नांडिस हाच्या पासोत हे मीस दिता. क्विनी आणि सुजय पायस देवादिन एलिझा आणि थॉमस डिसोजा हांच्या पासोत मीस दिता. सोनिया क्लीवन जेप्पू देवादिन आलिस आणि हेनरी कोरेरा हांच्या खातीर मीस दिता. एमिल्डा डिसोजा देवादिन जोकिम लोबो आणि रमेश फर्नांडीस हांच्या खातीर हे मीस दितात. जेसी पिंटो मुंबई देवादिन चार्ल्स पिंटो देवादिन जावन 1 वर्स समच्या संदर्भार हे मीस दिता. देवादिन जॉन मिनेजस देवादिन जावन 1 वर्स आमच्या संदर्भार कुटुंबाचे सांदे हे मीस दितात. आणि तशेंच स्टीवन डिसोजा ओमजोरू पुलगत्रींतल्या आत्म्यां खातीर हे मीस दिता. आणि जॉन आणि आयरीन मचादो मुंबई तांच्या लग्नाच्या 50 वर्सांच्या उडासाक ती आयच्या दिसा दोनपारांचे जेवण आमच्या आश्रयाच्या निवासींक दान दितात. तांकां आमी बरें मागता. मुखल्या दिसांनी देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज सोनवाराचो दीस मोरयेमायच्या भक्तीपणाक भेटोवन दिल्लो दीस. मोरयेमाय आमकां समेस्तांक की एक वर्ती देख जावन आसा. सोम्या जेजूचो पाटलाव करूंक ती आमकां शिकयता. जेजून ताची आवय आमकां सगळ्यांकी आवय कर्ण दिल्या. देवाक आमी ह्या पासत अर्गां दिता आसतना आमच्या सर्गींच्या आवयच्या देखीकाल सोम्याच्या मेटांनी सोलोवंक आमचे प्रयत्न करता आसतना देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मना चिंतून कोणाचो सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सावकार मोरयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशांची सोडवण तू निरंतरी करताय, तरी या काळार अधिक भरपूर कृपेन तुझे परजेक तू तादोशी करताय. तुझे हे विंचून काडलेले परजेचेर प्रसन्न जावन तुझी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मोवची आसात त्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एजेकेल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसा. उपरांत तांकां सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायेलाची भुरगीं गेल्यात तांची हांव तांकां भायर काडटलो. सगळे कडेन शिंपडल्यात तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत हाडटलो. देशांत इस्रायेलाच्या पर्वतांचेर हांव तांचे एक राष्ट्र करतलो आनी तांचेर सोमेस्तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. ती परतून कधीच दोन राष्ट्रां जावची नात, दोन राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांटाळ्याच्या वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याय पथका वरवीं ती आपणाकच परतून केदींच बेश्टावची नात. तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पथकांतली हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां नितळ करतलो. तेन्ना ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजे कायदे सत्रायान पाळटली. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेताली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय सदां काल जियेतली. म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पवित्र स्नान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी ते सदां काळ तकतले. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो आनी तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. म्हजें पवित्र स्नान सदां काल तांचे मदें आसतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पोर इस्रायेलाक पवित्र करता म्हूण राष्ट्रां वळखतली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जनांगानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी ते परगट करा. इस्रायेलाक दुस्पटयलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत असलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळी येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्पोरान दिल्ली उत्तम देणी बगूंक ती एकठांय जातली. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा.
तेदवा युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचे रुदान संपोवंक तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली कंदूक सांडून आनंद बरीत जायशे तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो सगळी आपल्या हिणांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळता. उद्गार. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. तुमची सर पातकां तुमचे तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी एक नवे काळीज आनी नवे मन तुमचे थंय आसा. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. मरियेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत मानूंक लागले. पूण तांच्या मदल्या थोड्यांनी फारिजेवां सरशी वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी सानेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस सबार असर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असो सोडून जाल्यार सक्कडी ताका सत मानतले. तवळ रोमाघार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाट करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणलो, तुमी कांयच नेणात. सगळें राष्ट्रच नाश जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हणून तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेच ताकी म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रा खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात न्ही, देवाच्या शिंपडून गेल्ल्या सर भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दिसतावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक साधनार आसले. देखून जेजू जुदेवा मदें बहिरंग भोंवचें सोडून अरण्याचे गडीर आसलेल्या प्रांताक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसां सांगाता मेळून एफ्रायम नांवाच्या शहरांत पावलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदीं आपणाकच शुद्ध करून घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेकां म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी? देवाचें उतर हें. वाकणे तुका ख्रिस्ता. एक सांगणी आसा, मनीस एक चिंतना देवाचें चिंतप दुसरेंच आसता. मनीस एक दार धांपतना देव आनी एक दार उक्तें करता. जेजू असर्यां करता आसतना शिकोवन दिता आसतना जुदेवांनी 2 फावटी ताका फातरावंक प्रयत्न केलें. तें देवळांतच आनी 2 फावटी ते सुफळ जावंक ना. जेजू थंय तांदूं विंगड जाग्यार गेलो. 3रे फावटी तांचें मन तांणी दृढ केल्लें, जेजूक लगडत काडचो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांची भिरांत आसली तो अशेंत असर्यां करीत वसत जाल्यार आनी लोक ताच्या फाटल्यान वसत तर तांची भिरांत पॉलिटिकल राजकीयाची तिकली म्हळ्यार लोक सकडी ताज्या फाटल्यान वतलो आनी तो वळू रोमाघार येवन आमचे राष्ट्र नाश करतले. हे दोळूस
तांचे राष्ट्र रोमाच्या अधीन आशिल्लें आनी आतां तांची भिरांत म्हळ्यार संपूर्ण नाश करतले अशें म्हणून देखून तांणी विंचलेली वाट राष्ट्र नाश जावच्या बदलाक एकल्या व्यक्तीक बली दिवचो आनी तेय आलोचन केल्ली मुखार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक कायफासान बली दिवचो जेजूक राष्ट्र उरोवच्या खातीर आनी आमी पळयता काले म्हळ्यार ह्या मनशांनी जेजूक जिवेश मारूंक सोदलो पूण देवान ताका मरणांतलो जिवंत उठयलो ह्या मनशांनी प्रधान याजकांनी सांगाता मेळोवन राष्ट्र उरोवच्या खातीर जेजूक जिवेश मारूंक आलोचन केली आनी ताका तांणी तशेंच केलें जिवेश मारलो पूण देवान ताका मरणांतलो जिवंत उठयता आसतना एका राष्ट्रा खातीर न्ही बगार संवसारांतल्या सकट राष्ट्रांक ताणें बाचावी मेळत शिकयली ताच्या मुखांतर जेजू मुखांतर देखून आमी मनशां जायते फावटी आमकां आशिल्ल्या इल्ल्या जाणवया वरवीं आमी थोडे आलोचना करता पूण देवाची जाणवाई ती वर्ती जावन आसा ताच्या मुखार आमची जाणवाई ती खंयच ना देखून आमी कितें चिंता थोडे फावटी आनी त्या प्रमाणे करता आसतना ताळ पडनातल्यार आनी आमकां मेळनातल्यार जायते फावटी आमकां निराशा जाता पुरपुरता आनी ताच्या मागीर देवाकय आमी नासमाधान दाखयता पूण देव सर्व जाणार ताची जाणवाय आमच्या वरनी वर्ती मात्र न्ही बगार तो सर्व जाणार सक्कडी सांगता संगती ताका कळीत आसात देखून ताच्या वर्त्या जाणवायेन तो आमकां कितें केदाळा जाय तें ताका कळीत आसा आनी तें तो दिता आनी तशें घडाशें करता आमी ताचे थंय बरें मन दाखयल्यार उपकारी मन दाखयल्यार आनी नातल्यार तो ताच्या वर्त्या जाणवायेन आमकां केदाळ कितें जाय तें मेळाशें करता ती ताची जाणवाय आमी मनशांनी जायते फावटी खाल्याकडच्या मनशांना इल्ल्या जाणवायन मेळनातल्या वेळार आमचे पेशन्स आमचे सैरान सुकता आनी ताच्या उपरांत आमी निराशे जावन खंय खंय धांवता पवित्र पुस्तकांत आनी पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमकां जाय तितलीं गणितां आसात सबार गणितां कशें बरे मनीस तांच्या विश्वासांत दृढ रावता आसतना देव तांकां धर्न सांबाळटा गे म्हणून आयचें गणित आनी एक निदर्शन आमकां ताणें सगळ्यांनी सांगाता मेळून आलोचन केलें मनशांनी त्या सक्कड मनशांची जाणवाय ओट्टू केल्यार देवाच्या जाणवाय मुखार किंचीत ती कितेंच न्ही देखून तांच्या जाणवायन केल्लें तांणी तें तांच्याच नासाक पूण त्या मुखांतर देव खाली तांकां मात्र न्ही बगर सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून हाडटा तें आमकां पळोवंक मेळटा देवान आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो आनी तशेंच समाजांत आमकां केल्ल्या बरेपणाक ह्या मिसाच्या मुखांतर आमी अर्घां दिता आसतना ताचो वांटो समजोवंक गरजाची जाणवाय आमकां दी म्हणून मागया तो वळू आमी करचें मागणें आनी ताचे मागीर आमी करच्यो आलोचन्यो ते देवाच्या जाणवायेक आनी आलोचनेक ताळ पडचे जातात ताका समा ते जातात देखून आमी मागया देवाची जाणवाय समजोवंक गरजाची आमकां इल्ली जाणवाय दी म्हणून अशें करता आसतना आमी खंडी जावन देवाक मानवची ताची भुरगीं जावन जियोंक शकता C19 बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता वखून हे सर्व समजे तुका मी समर्पिता पूर्ण
लोको वासो आनी वायंडा खासो काणीक दिरकोळतरी गुठो मोगासो बलिदान बाबा तुका आमी आज पेटयता ओपून हे सर्वस्व आमचें तुका आमी समर्पिता. भाऊ भयणीनो, आमचे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ऐक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, तुझे नाव सारून पवित्र स्नान घेतल्यांक नवे जिवीत दिवन शासनाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुझ्या साकराची ही दाना आणि मागणी मानून घे आणि तुझेर विश्वास दवरतल्यांचे अत्रेक सफळ कर आणि तांचे पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्परातही उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयश आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतही आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझ्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आणि आमचे काळजां करूंक पावली तुझ्या महिमेची वाकणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आणि आपली पदवी फांकयली. देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्ता संगाती आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 पारांसो सर्वेस्वर जगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी ताकाचो जय जय. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भवार्थसो गुट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोवनावरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारां आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जॅकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदोतो सांत आंतोनू आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुम्य जेजून देवा लागीं आमकां मागोवंक शिकयलां सुम्याची उतरां देवाचींच उतरां आनी हे मागणे वर्ते मागणे जावन आसा देखून आमी सगळ्यां सांगाता मेळून सर्गेच्या बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट आमची काकूट देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती आमकां शांती पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडटा ह्या सुम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळ्यां सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
D22. सुमिया काळजा या मोजा दुनिया वर्माका मोगान तुझ्या जिविता काळाक तो आपयताय बाकी भावा भयणी तुझ्या दैवीक पिंडांत एकवटायता वेची पावडांत तुझ्या सोमिया काळजा या मोजा बर्माका मोगान तुझ्या जीवित करून तुला बैताय अमर कृपे झरेन तुझ्या पुढी अथना भुक्ता बैताय स्वादी घेण्यान तुझ्या सोमिया काळजा या मोजा दुनिया वर्माका मोगान तुझ्या जीविता जरी तांतू पोसताय मोगान पाकी परचे तुझ्या हरी पाताक तू काढताय पवित्र रक्तान तुझ्या सोमिया काळजा या मोजा दुनिया वर्माका मोगान तुझ्या सोमिया काळजा या मोजा
मोगाळा सुमे जेजू या संवसारांत आयिल्ल्या तुझ्या पुतान आपणाची आवय मोरयमायक आमचे सखणाची आवय कर्ण दिल्या ह्या पासोत आमी तुका अर्घ दिता तिच्या देखीकाल तुझ्या पुताच्या मेटांनी सोलोवंक आमकां समेस्तांकी फावो कर. आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमकां तुजी दैवीक उतरां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमच्या आत्म्याच्या काण जावन तुजे कूड आनी रगत आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता सोम्या. आनी सांगातास आमचे सांगाता ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या डिवायन वर्ड TV मार्फत वांटो घेतल्या सर्व भावा भयणींक बरी भलायकी दी, संतोष आनी समाधान दी. तांच्या घरांत वस्ती करतल्या प्रायवंतांक बरी भलायकी दी आनी ल्हान भुरग्यांक तशेंच युवा जाणांक बरें शिकप बरो फुडार फावो कर म्हूण आमी मागता. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे वरवीं देव सैबाचे आमकां वांटेली कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Rodomelia, ami somes, abre mori, amkapoita, irradiatica sagata, Jesu mokusai, okarta. सुरविले मागणी मोगळा सोडवून दरा जिजू तुझ्या पाया लागीं आमी कलतेपणी सरपडताव आनी आमच्या सर पातकांचे बुकसाणे मागताव. तुजे संगता कुर्सा वाट्याचे पयण कर आमची पातकी जिणी परिवर्तन जायशे कर. आमच्या जिणेंतले हर एक कश्ट आनवारा पिडाशिडा एक सरपण सोंसणिकायेन सोसून तुज्या कश्टांक आमी मेळयशे कर. ह्या वरवीं हो प्राचीत काळ फळादीकपणी करसूं तशेंच आमची पातकां रडोवन करी दूख दर नितळ निर्मळ जिणी जियो कृपा दी म्हूण मागता. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फरमाण दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या वगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. गुन्यांवांतल्या आमच्या मोगळा जेजू तुका मरणाचे फरमाण पिलातान मात्र न्हय बगर सगळ्या संवसाराच्या पातकी मनशांनी दिले. आमकां पातकांतले सोडवून दिवच्याक तूं हे मरण आपले स्वाकुशेन स्विकार करताय. हेरांच्या गरजांक कश्टा वेळार पावोवंक आनी हेरांक नवे जिवीत दिवंक तुजे कृपेचो आदार आमकां दी. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदामची कर. सदैव महिमाक तो उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत क्रुसा मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेच ते साव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या वगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू कलतेपणान बरादीक कुरीस तुज्या कांदार काणग्यूंक आमचे खातीर ववंक तूं तयार जालाय. आमी आमचे जिणयेन दिसपवटे मेळचे ते कश्ट म्हणले कुरीस मोगान स्विकार करूंक आनी कश्टांत दवन आसतना तुजेर बवर दवन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदामची कर. सदैव महिमाक तो उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत क्रुसा मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरेच ते साव जेजू पयले पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या वगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. जेजू तूं आमच्या तसल्या अस्कत मनशा खातीर कश्ट सोंसतना आमी आमच्या घरांत शेजारा वा वाड्यांत कसलेय चड उणें जाल्ल्या वेळार ते कितले सुदारसून आनी सोसून व्हरूंक तयार आसा शेकर. अशें मुखली आमची जिणी मोगा माईपासान जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदामची कर. सदैव महिमाक तो उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत क्रुसा मेल्ल्या जेजूचेर. चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसार वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू, तुज्या कश्टांच्या पयणार मरी माय तुका भेटता. तुजे कश्ट सोसूंक ती पाठिंबो दिता. तुका धैर्यान ती भरता. आमचे दिसपडते जिणयेंत हेर बऱ्या खातीर कश्टातना तांकां धैर्य दिवंक आनी तांचे जिणयेंत बरवो सुसडोवंक आमी वावरेशे कर. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 5 ते 6 सिरेनाचो सिमांव जेजू क्रिस्वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसार वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू, सिरेनगार सिमांव तुका कुमोक करूंक शिपायांनी बळ केले. ताणें तुका क्रिस्वोवंक कुमोक दिली आनी तो कृपेन भरलो. आमचे जिणयेंत आमी हेरांच्या कश्टांक सांगात दिवन तुजी कृपा आपणावंक कुमोक कर. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 6 ते 6 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसार वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, जुदेव स्त्रियेन तुजे कश्ट हाळू केले. तिची देख आज आमी घेवन आमच्या बवरी असल्या कश्टूंच्या भावा भयणींचे मुखामळ पुसूंक आनी तांकां आदार दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता हांव. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 7 ते 6 जेजू दुसरे पावटी पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, तुवें ह्या संवसाराक येवन आमकां पातकाच्या गुलामपणांतले सुटका दिवच्या खातीरच इतले कश्ट सोंसले. आमी आमचे फाटले जिणयेक पाट करून नवी जिणी जियेशी कर. सम्या आमची पातकां बगोस. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 8 ते 6 जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. जेजू तुज्या कश्टा वेळी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी बुजयले. तांकां तुवें आशिर्वाद दिले आनी सुवार्ता प्रगट केली. आमच्या जिवितांत कश्टांच्या भाव भयणींक सदांच आमी बुजोवंक तयार आसाशे कर. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 9 ते 6 जेजू तिसरे पावटी पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, तूं आसकत जाल्यारी कुर्सा पंदा पडलोय उठताय आनी फुडें सरताय. आमचे जिणयेंत आत्मीक रितीन आमी कश्टातना पडता. पूण हे घडये तुजी देख घेवन आमचो भावार्थ घट करून पडताना उठोवंक आमकां शिकय. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 10 ते 6 जेजूचे आंग वस्तूर काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, तुजे आंग वस्तूर गूण काण तुका विणगो केलो. आमचे दिसपडते जिणयेंत संवसारी आशांक लगदून तुजी खुशी करूंक आमी सुखल्या. आमच्या वायट उतरांनी जायते फावटी हेरांचो मान काण तांकां आमी विणगो केला. आमकां बक्षी म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 11 ते 6 जेजू कुर्साक पिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेन क्रुसा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. जेजू, तुका शिपायांनी किळ्यांनी कुर्सार मारले. आधुनीक काळार संवसारी संगतींच्या प्रभावाक लागून जायत्या अस्कत भावा भयणींक आमच्या वायट उतरांनी आमी किळयला. तांकां बंदडेन दवरला. असली जिणी बदलूंक आमकां कृपा दी. सम्या काकुळदामची कर. सम्या काकुळदाम शेखर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान क्रुसा मेल्ल्या जेजूचे. 12 ते 6
जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बेगीन कुर्सावर मी सदैव सगळो संसार. जेजू हांव तुजो मोग करता, म्हजो केल्ल्या प्रास चड तुजो मोग करता. तुका अपमान केलो म्हूण सगळ्या काळजान हांव सुरता. तुका आनी म्हाका कधीच वेगळासार जावंक सोडिनाका. सदांच हांवें तुजो मोग करीसो कर आनी तुका जाय तशें म्हाका चलय. सम्या काकुळतामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुसा मेल्ल्या जेसूचे. 13वें तेसांव जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुझ्या बेगीन कुर्सावर मी सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, तूं जल्मल्ल्या वेळार मोरयेच्या उस्क्यार तूं आसलोय. मोरयेक संतोश जाल्लो. आयच्या दिसा निर्जीव कूड तिच्या हातांत आसा. तिचे दूख आमी नियाळटाव. आमच्या जिवितांत बऱ्या खातीर कश्ट येताना सोंसणिकाय सांबाळूंक आनी तुजी खुशी जाणा जावंक कृपा दी. सम्या काकुळतामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्ल्या जेसूचे. 14वें तेसांव जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुझ्या बेगीन कुर्सावर मी सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा सोडवंदरा जेजू, तुवें तुज्या जिवनाचें सगळें बलिदान बापाक भेटोवन दिवन आमकां पापयांक पातकांतले सोडवण लबयली आनी आमचें मुखलें जिवन तुज्याच पावलांनी चलोवन आमची जिणी परिवर्तन कर, जेवंक तुजे कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. सम्या काकुळतामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्ल्या जेसूचे. क्रिस्त आमचे खातीर कलतो जालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत. काकुळदारा जेजू, तुज्या जिवनाचें बलिदान आमचे खातीर बापाक समर्पिलें. हे कुर्सावाटेचें भक्तीपण ह्या प्राचीत काळार आमी करून आसाव. ह्या वरवीं आमच्या घरांत, कुटुंबांत, शेजारा, वाड्यांत तशेंच फिरगस कुटुंबांत आमच्या हर एकल्याक तें परिवर्तन हाड. आमचे जिणेंत शांत समाधान वस्ती करून दी. तुवें दिल्ली ती शांती समाधान माया मोग सगळ्यांनी आमी हेरांक पसारीशे कर आनी आम्हा सर्वांक तुज्या राजाचो वैभव दया कर म्हूण मागता हांव. पापा साहेबाच्या इराद्या पसत. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपें भरलेले सिमी तुजे संगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीचे जेजू. बेगीन ती मरिये देवाच्या माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जय तुका सर्वंदारा, जय तुका क्रूसा जेसूच्या. जय तुका सर्वंदारा, जय तुका क्रूसा जेसूच्या. क्रूसा नासाय मोर मोगामी स्वातंत्र्याचे प्रकाश गाजर मोक्षाचे सदा सोतेल्याचे. जय तुका सडवणारा, जय तुका क्रूसा जेसूच्या. जय तुका सोडवणारा, जय तुका क्रूसा जेसूच्या. मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां बरी आशीर्वाद दीवं आमकां. बेगीन कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.